पूण ताचे शर्माव एक दुसरेच भाशेचे, कित्याक पवित्र आत्मो ताचे सगळें उलयतालो आनी लोकांक जे सांगता पळय ते लागताले आनी रोखडीच ती मन बदलून आपले जिवीत ताणें सांगलां पळय ते प्रमाणे पवित्र आत्म्यान ताचे वरवीं ते प्रमाणे ती जिवंक लागताली. भयणीनो आनी भावनो, ताणें आमकां एक सांगलां, सगळी वस्तू आमी जे कोत्ता तेतूर आमी देवाक भेटयना जाल्यार ते पाड जातात. ते पाड जावंक दिवं नाकात, ते अर्था बरीच जावं दी. आनी होच असलो विचार मागीर सांत तेरेसा धाकटी लिसियोची तिणें पत्करलो. ती एक सगळो वावर एक धाकलें फूल कशें देवाक भेटोवंक लागली दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत. हो एक विचार आमी मनांत धरया. दिसाच्या दिसा जे आमी कोत्ता तितलेय देवाक ओपून करया आनी देव आमचे सगळें दोबरोदायेन बरेपण दुसऱ्यांक दाखयतलो कोत्तलो. तरी चिंतना आमच्या मनांत धरून थोडो वेळ आमचो देवा बरोबर सारया. प्रत्येक सुस्कार दोळ्यांत बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजून आमी भरोन आयल्या. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे आमी आमची न्हय, आमी क्रिस्ताची. आमचें जिवीत क्रिस्ता सगळें लिपोवन देवाक आमी भेटयता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हे परी करया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी जेजू आमकां तातूंतली सुटका दिवन ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक वाडयतलो आनी आमी ताचे सारकी आत्म्याच्या पावंड्यात ताका चिटकोन आमचें मन बदलप जातलें आनी आमी सर्गीचें राज ह्याच संवसारांत अणभवतल्या खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें.